बेतोडा फोंड्या गवेरेड्याच्या हल्ल्यात मरण पाविल्ल्या दिनेश गावडे हांच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात राना खात्यान उक्तायलो दुबाव पुरायपणान अशास्त्रीय आसा। हो गुपीत अहवाल उक्ताडार हाडपी राना अधिकाऱ्याची चौकशी करून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी हॉस्पिसियोच्या फॉरेन्सिक विभागाचे मुखेली दोतर मधु घोडकिरेकार हांणी केल्ली। हे विशीं तांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ले। उपरांत राना अधिकारी जीस वर्के हांणी आपली बाजू गोमंतकाकडेन मांडली। रानाधिकाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाण गवो हल्लो करतना 1-2 वार करून थांबना। अशा हल्ल्या उपरांत घटनास्थळार मोठ्या प्रमाणात चिन्हां सापडतात, मात त्या वाठारात गव्याचे पायाचे छापे, शेण वा हेर कसलेच पुरावे सापडूंक ना। दिनेश गावडेची ज्या वाठारात कूड सापडली ते ताच्या घरासावन फकत 10 किलोमीटर अंतराचेर झाडांनी वाडिल्ल्या आडमार्गाचेर आशिल्ली। दिनेश गावडेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर आमी आक्षेप घेवंक ना, पूण घडणूक थळार ठोस पुरावे सापडोंक नाशिल्ल्यान ताची चौकशी जावप गरजेचे। फकत घडणूक थळार मेळिल्ल्या पुराव्यांच्या आदारान पुलिसांनी अदीक तपास करचो अशी विनवणी आमी पुलिसांकडेन केली, अशें रानाधिकाऱ्यान स्पश्ट केलें। मजगती गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या प्रकरणाची गृह खात्या अंतर्गत पारदर्शक चौकशी करपाची मागणी केली। या प्रकरणातले सत्य भायर येवपाकूच जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी प्रशांत नायकान सांगले। दिनेश गावडे या होमगार्डाच्या मरणाचेर जे संशयास्पद वातावरण तयार जाला वा तयार केला म्हणया त्या संबंधान सरकारान ताबडतोब चौकशी करची, सखोल चौकशी करची या प्रकरणाची आणि एसटी समाजातल्या या भुरग्याक न्याय दिवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष करता। सरकाराचे वन खाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा की हातूंत भितर कितें तरी घातपात आसा म्हणटा ताच्या मरणा भितर, जाल्यार फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी म्हणटा की ताका गव्या रेड्याच्या शिंग तोपून ताचें मरण जालें म्हणून, गव्या रेड्याच्या हल्ल्याचेर ताचें मरण जालें म्हणून। आता ह्या दोन डिपार्टमेंटाच्या झगड्यामदीं ताच्या अनुमान जे निष्कर्ष जो काढला त्या झगड्यामदीं नाहक दिनेश गावडेचो कुटुंब सद्याक अडकल्ले आसा ह्या दोनाच्या भितर। म्हाका दिसता की सरकारान निष्पक्षपणान ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाक जाय, खास करून जे गरीब लोक आसात, जे मागाशिल्ले आसात, तांचेर कसल्याच तरेचो अन्याय जावचो ना हाची दखल सरकारान घेवपाक जाय। हांव मागतां की दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक हाची खास नोंद घेवची आणि जाता तितली बेगीन ह्या प्रकरणाक पुराय चौकशी करची ह्या प्रकरणात की बाबा हे खरेंच हातूंत भितर कितें आसा, की त्या हल्ल्या भितर जाला काय आनी कितें तरी हातूंत भितर आसा, हेची चौकशी करून लोकां मुखार एक आपले जे मत आसा, लोकां मुखार जो आपलो निर्णय आहा तो जाहीर करचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।